तुझे सोशी नवो नवो आम्ही येतो तुझे बेसा आमका माका तुझे सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसल्यो मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाच्या बलिदानान आयचे मिसाचे बलिदानांत आमी कितें भाशेन देवाक दिन वाचता चेल्सिया फेर्नांडीस हे आमची भयण कितें भाशेन आज आपल्या 21 वर्सां देवाक जल्माच्या दिसा खातीर देवाक दिन वाचता आज कितें भाशेन आपल्या जल्माच्या दिवसाक देवाक दिन वाचतना ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हणून आनी ताच्या घरच्याय पासत आमी मागुया तशें दुसरें इंतेसांव एकादमीस कितें भाशेन दितले इंतेसां खातीर आमी मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर उदीक आनी उदीक आमच्या गोंयच्या राज्यांत शांती आमकां फावो जावं आमचे मदें दुस्फोट घालूंक जाय ते मनीस वावुरतात आमचे मदें आडगां करून आमकां जायते दुसरे वस्तू हाडून ते सोतायतात तेन्ना आमी उदीक आनी उदीक आमच्या भावार्थान थीर रावन भावार्था प्रमाणे जी सूख मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आमकां मागुया तशेंच मागुया आमचे सृश्टी खातीर बरे तरेन ह्या सृश्टीचो दुरुपयोग जायना जावं पूण ताचो उपयोग आमी करून आमकां मेळटा ती देवान दिल्ली बऱ्यो वस्तू आमी हे सृश्टी पासत करूंक वावरूंक आमचे खातीर आनी आमच्या अधिकाऱ्यां खातीर आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो आमी जायते फावटी गायन गायता धाकटुल्या भुरग्यांक म्हजेशी येवंदी धाकटुल्या भुरग्यांक म्हजेशी येवंदी सुर्गीच्या राजा असल्यांक जागो धाकटुली भुरगीं तुमी नाजाशात सुर्गीच्या राजा तुमकां नाक दुवात बाबा भयणीनो आमी सुर्गीच्या राज्यांत आमची सुवात करूंक उदीक आनी उदीक देव आमकां आमचे जिवितांत ल्हान जावंक आपयता देव आमकां धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन इनोसंट जावंक आपयता धाकटुलीं भुरगीं आमी जाता तेन्ना सुर्गीचें राज आमचें म्हूण देव आमकां भासायता देवा मुखार आमी सगळीं भुरगीं ताची भुरगीं जाल्यार उदीक आमच्या जिवितांत देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोनी मागून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया हांव पातकी सर पुरेदा देव मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध बोड अपराध बसत बागूर सुदान सांकवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें भासायलें दायज आमी जोडुशें कोर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक जोसुएच्या पुस्तका वेलें वाचप जोसुएन सगळे पोरचेक म्हटलें आतां तुमी देवाचें बें दवरतात आनी संपूर्णायेन आनी विस्वाशीपणान ताची सेवा करात नदीच्या पोलतोडी आनी इजिप्तांत आसतना तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाक सोडून दियात आनी सर्वेस्पराची सेवा करात पूण सर्वेस्पराची सेवा करूंक
तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यात तें आयजूच विचून काडात. नदीच्या पोलतोडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची वो तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या अमोरिताच्या देवाची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतले. पोरचेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवांची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतल्या देशांतली गुलामपणाच्या गोरानांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्यां मुखार व्हडलीं अजापां केलीं आनी आमी चलतल्या ते वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळलीं. त्या भायर सर्वेस्परान आमच्या दोळ्यां मुखार त्या सगळ्या लोकांक आनी ह्या देशांत जियेतालो त्या अमोरीत लोकांक पयस धांवडायले. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोसुवेन पोरचेक म्हटलें, तुमच्या सर्वेस्पराची सेवा करूंक जावचें ना कित्याक तो पवित्र देव. तुमचे अपराध आनी पातकां बोक्षीचो ना तसलो प्रेमाशाचो देव तो. पोरके आनी देवाची सेवा करूंक तुमी सर्वेस्पराक सोडशात जाल्यार तुमकां इतलें बोलेपण दाखयल्या उपरांत तो तुमचेर नोश धाडटलो आनी तुमकां नास करतलो. पोरचेन जोसुवेक जाप दिली, ना, आमी सर्वेस्पराचीच सेवा करतले. तेन्ना जोसुवेन पोरचेक म्हटलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी ताका विचून काडला म्हूण तुमीच गोवाय. तांणी जबाब दिलो, होय, आमी गोवाय. तशें जाल्यार तुमचे मोदें आसात त्या पोरक्या देवाक पाठ करात आनी तुमचीं काळजां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दियात. पोरचेन जोसुवेक जबाब दिलो, सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करूंक आमी विचून काडला आनी ताच्याच उतराक आमी पाळो दितले. त्या दिसा जोसुवेन पोरचे खातीर एक करार केलो आनी सिके गांवांत तांकां कायदे आनी नेम दिले. जोसुवेन हीं उतरां देवाचे समृद्धीच्या पुस्तकार बरयलीं. तेन्ना ताणें एक व्हड फातर घेतली आनी सर्वेस्पराच्या पवित्र जाग्यार शिंदूर रुखा खाल दवरली. आनी जोसुवेन सगळे पोरचेक म्हटलें, पळयात, ही फातर आमचेर आड गोवाय दितली कित्याक सर्वेस्परान उलयल्यात तीं सगळीं उतरां तिणें आयकल्यांत. तुमच्या देवाक तुमी पाठ करशात जाल्यार ही फातर तुमचेर आड गोवाय दितली. उपरांत जोसुवेन पोरचेक धाडून दिली आनी जोण एकलो आपआपल्या गांवघरा परतलो. हें सगोट जाल्या उपरांत जोसुवे नूनाचो पूत सर्वेस्पराचो सेवक मेलो. तेन्ना ताका 110 वर्सां आसलीं. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्परा तुमी सांगात, सायबा, तूंच म्हजो 2 गिरेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र. म्हज्या दारजोणें तुज्याच आदींच राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गार. Sorves por
बाप्पा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorves por azuizu, sorves por azuizu, sorves por azuizu, sorves por azuizu, sorves por tumche sove azu. Mate por mori Gesù Cristace शुभ वर्तमा जेसून सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर आपलो हात दवरून मागणें करचे खातीर लोकांन तांकां ताची सोशी हाडली. शीस तांकां बोबाड करूंक लागले, पूण जेसून तांकां सांगलें, भुरग्यांक म्हजी सोशी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेंच. मागीर तांचेर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. भगिनीनो, सुरवातेक हांव गायन गायतालो आनी ते म्हणटालो, धाकटुल्या भुरग्यांक मोजीशी येवं दी, सर्गीच्या राज्यांत असल्यांकूच जागो. धाकटुली भुरगीं तुमी ना जाशात, सर्गीच्या राज्यांत तुमकां ना सुवात. आनी आमी कांय बरी भाव भयणीनो ल्हान आसतना हें गायन करताले हांव दोतोनीक वेताना. सर्गीचें राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें, सर्गीचें राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें, सर्गीचें राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें, सर्गीचें राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें. ओय, सर्गीचें राज आमचें म्हूण आमी जाणव. आनी हाका लागून आवय बापूय भुरग्यांक जेजूशी हाडटालीं. कित्याक हाडटालीं? तांकां जाय आसलें आपल्या भुरग्यांक अदीक आनी अदीक जेजून हात लायिल्लो. तांकां जाय आसलें उत्मीक वाटेन आपलीं भुरगीं ग्रेस जालीं. तांकां जाय आसलें जेजून हात लावन आपल्या भुरग्यांक एक मार्गदर्शन दिवं. तांकां जाय आसलें जेजून हात लावन आपल्या भुरग्यांक उदीक कुरपेन भरूंक. पूण शीस भाव भयणीनो बोबाट मारताले. कित्याक? तांकां नाका आसलें सगलीं भुरगीं येवन जेजूक चेंचतालीं, पूण तो शिसांक नाका आसलें तो भुरगीं बोबाड करतात. आमी जाणो सगलीं भुरगीं एकठांय जातात तेन्ना उगी रावनात, तीं उलयत आसतात. जायते फावटी आमचे मदें आमी व्हडलीं जाल्यार सुद्दां भुरग्यांचे भाशेन करता जायते फावटी. पूण हीं भुरगीं आमचे सगळे येतात तेन्ना सगलीं बोबाड करतालीं आनी जेजूक डिस्टर्ब करिना जावं. ताका मागण्यांत तो आसतालो, जायते फावटी प्रवचन करतालो, म्हणटकूच ताका उदीक आनी उदीक तांणी आपल्या ह्या कोरण्यांनी ताका डिस्टर्ब करिना जावं. शीस म्हणटाले तांकां हाडिनाकात, पयस दवरात. हाका लागून बोबाड करून ते म्हणटाले, कित्याक तुमी तांकां हाडटात? शिसांनी तांकां बोबाड करूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, भुरग्यांक मोचीशी येवंक दियात, कित्याक सर्गीचें राज असल्याचेंच. तांकां हाडाय नाकात. भाव भयणीनो, आमचो सर्गीचो बाप आमकां सगल्यांक भुरगीं कशीं मानता, भुरगीं कशीं लेखता, आपल्या मोगान तो सांबाळटा. हाका लागून आमी जें कितें सर्गीच्या बापा सोबे मोगान मागता, जें कितें आमी आमच्या जिवितान होतरेकता, तें आमकां तो दिता. पूण आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें अंतस्करण नितळ आसूंक गरजेचें. जायते फावटी स्वार्थ आमी सेल्फीश जावन जेन्ना देवा लागीं मागता तेन्ना देव आमकां तें फावो करिना. जायते फावटी कुडीक आमकां दिसता देवान कित्याक म्हज्या प्रार्थनाक कान दिवंक ना जायत, कित्याक म्हूण देवान म्हाका आयकूंक ना. जायत कुडी देवान आयकूंक ना, कित्याक तातूंत म्हजो स्वार्थ आसलो.
तातूंत मोची कुडीक आपल्याच वाद्याचो जावपाक हांव देवा लागीं मागतलो हाका लागून जें कितें भुरग्यां भाशेन आमी मागोत कित्याक भुरगीं जावन आसात देवाचे रुपणे आमी बाबा धाकटुल्या भुरग्याक पळयत आनी ते भुरगे आमुर्को हांसो दिता तेन्ना आमचें जिवीत खुशालकायेन भोंवता आमचें जिवीत शांत जाता आमकां एके भाशेन बरें दिसता जिवाक आमी त्या भुरग्याक वेंग मारूंक वेता कित्याक जायत कित्याक ताची सवय दिवपण आसा ताची सवय सगल्या देवान दिल्ले गूण हाजीर आसात ताची सवय देवाचें रुपणें आसा आमकांय घडीक हीच आमच्या जिवितान वाट चलूंक जेजू आपयता तुमी इनोसेंट जावचें तुमच्या जिवितान सगलें वायट आसा तें नपयत गोचें तुमच्या जिवितान तुमी निड्डुकाय आसा ती पयसावची तुमच्या जिवितान एकामेकाक दोशी करतात त्यो वाटे तुमी सोडून दिवच्यो तुमच्या जिवितान निसवणपणाक पावयता त्यो वस्तू तुमी स्विकारच्यो न्हय आज आमकां दूर एकल्याक ही गरज आमी सगळीं धाकटुलीं भुरगीं जावं आमच्या चिंतनांनी न्हय पूण आमच्या जिवितान देवा सवें आमी अदीक आनी अदीक हे गूण आपणावंक गरजेचो धाकटुले भुरग्यांचो स्वभाव आमी घेता तेन्ना अदीक आनी अदीक देव आमच्या जिवितान मानून घेता आमी जी वस्तू ताचे सवें मागता तेन्ना आमी भाव भयणीनो अदीक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक गरज तेन्ना आमचें जिवीत धाकटुल्या भुरग्या भाशेन सगल्या बरेपणान सगले खालतीकायेन सगल्या मोगान देवा सुशी येता तेन्ना देव आमच्या जिवितान बदलो पडटा तर आमकां कृपा मागुया दर एका मनशाक समाजाचे बरी करणे खातीर ते वावरूंक समाजान बरी आमी देख दिवंक समाजा खातीर अदीक उदारगत जातली जाल्यार आमी सगळीं ल्हानवीक जावं समाजान शांती हाडूंक समाजान भावपण हाडूंक समाजान एकचार हाडूंक हीच कृपा आमकां सगल्यांक सायबीण मांयची विणवणीन कोतकोत्यान मागून घेवया गायन घेऊया C35 पेज नंबर 43 C35 तुझ्यान फावो म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या घातले बलिदान आपल्या मनामनातले पयले आमच्या आनी आमच्या पवित्र सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकृतीन तूंच आमच्या हातान घालताय तुजी पदवेन ती बदलताय आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तो प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कारेन सूर तांची जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरुमता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा तीर बरवशान ताची मैमवंत तेण्याक कोंत्रेकता
देखून आतां दिवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोगारांचो सर्वीस स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंचुर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बोगसुने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपोरगोटुया बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें गुडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळ तुका समर्पिता तुजी मुखार तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखी प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपोर चरीत मुखार मोड पुडेंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय चल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाचो पोती बागेन सुसे बागेन धरून जाता आनी सोर काडीत तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी पळय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक धाकटुली भुरगीं देखून आमकां देवाक आमचो बाप म्हणून जेजूक शिकयलां खतखत्यान जेजूक शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता आमचो सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस्क आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बरोवशें नत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धूमधाम म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय मोठचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या सूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी
ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुम्या देवाचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन धाकटुल्या भुरग्यांक मोचे शियोगी सोर्गीच्या राज्यांत असल्याक जगो धाकटुले भुरगे तुमी राजाच्या सोर्गीच्या राज्यांत उठाना सुवात सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे सोर्गीचे प्रार्थुया मुगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत
आमी तिरायेन जीव आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे मोदक कर गायन घेऊया F7 पेज नंबर 80 F7 Ci modeloro Meka